Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बूद दितलो. सिराक chapter 29 1 to 4. आपल्या पेल्याक रीण दिता तो एक दयाळ करणी करता. ताका आपल्या आदाराचो हात दिता तो आज्ञा पाळता. तुजो पेलो गरजेंत आसतना ताका रीण दी आनी तुवें घेतिल्लें रीण फारीक करचो वेळ येताना ते तुज्या पेल्याक फारीक कर. तुवें ताका दिल्ले उतार पाळ आनी ताका विश्वासी राव आनी तुज्या सर गरजांनी तुका कुमोक मेळटली. जायते जण घेतिल्ले रीण अवचित मेळिल्ले दिर्वे म्हूण लेखतात आनी तांकां आदार केल्ल्यांक कश्टांत घालतात. Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्याची तो बेपारवा करचो ना. Psalm chapter 95 verse 7. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सरवची परजा, ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो, आज तुमी ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार. Psalm chapter 95 verse 6. येया मान बागोवया, सरपटोया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिमी मारुया. Psalm chapter 2 verse 8. मुझे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्र तुजे दायज करून दिता, पृथ्वी शेकाणचेक तुज्या आधीन करता. Luke chapter 1 verse 37. कित्याक देवाक साध्य जावचे प्रसलन्स ना. Romans chapter 8 verse 31. इतले सकड आमच्या दोळ्या उजेर आसतना आनी आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? सिराक chapter 29 verse 5. एका मनशाक कांय इल्ले मेळासर तो आपल्या पेल्याच्या हाताचो उमो घेता आनी ताचे ग्रेसकायेक लागून ताचे लागीं नम्रतायेन उलयता. पूण रीण फारीक करचो वेळ येताना तो गळाई करता, तो पोकळ बसवण दिता आनी परिस्थितीक गुन्यांवकार करता. Matthew chapter 6 verse 25 to 34. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, घेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें, पांगोरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. काणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळ्याची सुकणी, ती ओंपिनात, लुबिनात वा तुप्यांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उतीम न्हय? तुमचे मदें कोण चिंता करून आपल्या आवक थोड्या वेळाक कोणी सोडोंक सकात आनी न्हेसना विशयान तुमी कित्याक कंत करची? स्टेसांतली ती खाट फुलां कशी वाडटात ते पळया, ती गोळानात वा वळिनात. तरी पूण हांव तुमकां सांगता, साल्मांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एका फुला सारको न्हेसलेलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासता त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी न्हेसाता तर त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या बावार्थाचो न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हे सगळे सोदचे आन बवर्त्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांची चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्याक, आयची कंत आजीक पुरो. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजे मताक तो ससनाक विसारना, दुबळ्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. Jeremiah chapter 32 verse 27. हांव सरेस्पोर सगळ्या मनशा कळसो देव, म्हाका कितें असाध्य.